पावसान देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. आमचें जिवीत देवाचें जिवीत. आमची हर एक करण्यांत आसा. आमचें सर्वस्व स्वताचें आनी तो आमचो. देखून ह्या आराधनांत भक्तीपणी आतां आमी पात्र घेवया. जेजू आमचे मोदेगात येता आसतना संतोशान ताका स्विकार करूंक आमी मौन करया. ह्या वर्सा आमकां राखलेलो तो मुखल्या वर्साकी राखून दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी दिम्यांनी पडून सुम्याक आमचे मदें स्वागत करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पुनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा, साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पुनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा, साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गी सुदेव तूं आमकां मेळोंक रावला. लिपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. आमच्या मोगावर तुका समर्पिता. जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पुनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा, साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणेचें सूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तांबूजवण आशेन हांगार रावल्या. जिणेचें सूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तांबूजवण आशेन हांगार रावल्या. ये जेजू आमकां मेळोंक तुझे कृपेचे धन्या भांडार घेऊन ये जेजू आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे धन्या भांडार घेऊन नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पुनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा, साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता,
गुंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सुडबुंदारा सक्रामेंता तांकां रक्षा आमचे मध्ये या पवित्र एवकारिस्तान कोरोस हाजीर आसच्या आमच्या स्वादिक जेजू जिनी बर तुजो संगत आमकां दिवन आमच्या सुखा संतोषान आमचे संगी एक जावन कष्टा वेळार आकांता वेळार आमचे धैर्यानी बुजवून निराशे वेळी आमचो बरवसो सलवणे वेळी आमचे जैत पिडे वेळी आमचो वैज तुजो मोलादीक संगत आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी काळजां तावन अर्गां दिता अस्कत काय लागून तुजे विरोध केल्यारय आमचो तुवें मोग केलाय तुजो स्वादीक संगत दिवन आमकां तुज्या गोपान फाटी येवंक आदार दिलाय फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां तुजो मोगा संगत दिवन जिवितांत आयिल्लीं सर अनवरां जूड करूंक कुमोग केल्याय मारेकार पिडेंतलें आमचें जिवीत तुवें येदोळ राखलाय ह्या सर्व पासून आमी तुका अर्गां दिता कष्टा निराशे वेळी तुझ्या उतरान पवित्र एवकारिस्तान बऱ्या मनाच्या जायत्या व्यक्ती मुखार आमकां तुवें सांगत दिलाय तुझ्या ह्या अपरमीत मोगा पासून सोम्या जेजू तुका आमी वंदिता तुका हडसिता तुजी स्तुती गायता आमेन. सर्वां बसया. मोगाच्यानो देव आमचो मोग करता. आज तूं हांगासर आसा म्हळ्यार ताणें आमच्या जिवितांत खंयचें व्हडलें देणें हें व्हडलें देणें ह्या सक्रामेंतांत हाजीर जावन तो म्हाका आनी तुका दिता. दिसाची 24 वरां वर्साचे सर्व म्हयने तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळटा. आमच्या काळजाच्या मोवाळयेंत न्हू ताका उलो मारलेल्या वेळार ताची मोवाळयेची काकुळत आमचे खातीर व्हांवता. तसलो देव तो, तसली ताची करणी ती, तसलें ताचें दिर्वें तें ताच्या मोगान आमकां हर एक दीस भरता. ताची आमी स्तुती गीत गावया. हांगासर एक स्तुती गीत आसा, कीर्तन 136. हें स्तुती गीत गायता आसतना तुमी ताका जाप दिवची. ताचो मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्परा कर्गांदिया कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. दुनियाच्या दुनिया कर्गांदिया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. एकलोच तो आश्चर्य करता कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. जन्वायेन ताणें मुळां भ्रसलें, उदकाचे ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. व्हड दिवे ताणें रचले, दीस सोलूंक सूर्यो, रात सोलून चंद्रांनी नेखेत्रां दिलीं कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. इजिप्तच्या मालगड्या पुतांक ताणें जे विशीं मारले, इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा.
पडून हातांनी उबारलेल्या बावळ्यान ताणे सोडवून केली कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. तांबडो दर्यो ताणे दोशी केलो तांचे मदल्यान इस्रायलाक ताणे उतराशें केलें कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. ताणे फाऱ्या ताच्या सैन्या सोमे बुडयलो कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. आपले पजेकारांतल्यान ताणे सोलून वेली ओडरायांचो ताणे संवाद केलो कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. बलिश्रायांक ताणे जिविशी मारले आनी अशें आपल्या सेवक इस्रायलाक दायज करून तो दिलो. ताचो मोग सजनाक बाळता. आमच्या कश्नांत ताणे आमचो उडास केलो कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. सगळ्या प्राणयांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. सर्गीच्या देवाक गांदिया कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. देवाच्या देवाक गांदिया कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. जेजू देवाच्या पुताक गांदिव्या कित्याक ताचो मोग सजनाक बाळता. वै मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचो मोग ससनाक बाळचो तसलो, जेजूचो मोग ससनाक बाळचो तसलो. तो आमच्या जिवितान ताची मात कार्यां करता. त्या जेजू लागीं आतां आमी मोगान थोडो वेळ बसुया आनी आपुरबाईचें एक कन्नडांत कांतार आसा. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮುಂತಸ್ತಾना हें कांतार भोव बऱ्या रितीन आमी गावया. ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಸಕ್ಕಡ್ಕಮ್ಯಾ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. 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 ನಿನ್ನತ್ತಿರ ನಾ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೆದರದಿರು ಮನವೇ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಸಾಕು. ಹೆದರದಿರು ಮನವೇ
ನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಕಾಣಬೇಕು ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಕಾಣಬೇಕು ನೀನೇ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ನೀನೇ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಸಕ್ಕಡ್ದವ್ಯಾ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾನ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನಿಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನಿಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಳುವ ನನ್ ಕಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕರದಿ ಒರೆಸಬೇಕು ಅಳುವ ನನ್ ಕಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕರದಿ ಒರೆಸಬೇಕು ಸಕ್ಕಡ್ದವ್ಯಾ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಪುಟ್ಯನಮಿಗವ್ಯಾ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಸಕ್ಕಡ್ಮುನ್ಯಾ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ मोघळा जेसू या वर्सा कितलो वेळ तुझे संगता कटसिला म्हणून म्हाका कळीत ना कितलो वेळ तुझे मुखार हांव बसला म्हणलें म्हाका समजना पूण आज म्हाका भोगता हो थोडो वेळ तुझे मुखार रावून तुझे मुखार बसून म्हजी जिविताची खाणी कळीत करया म्हणून ह्या फाटल्या वर्सा मस्त संतीनी हांव तकलां मस्त संतीनी हांवें वावट भोगल्या मस्त संतीनी कुटुंबां जिवीत निराश्रीत जाला मस्त संतीनी हांव दुखान बुडलां ही घडी तुमच्या काळजाचें सक्कड वोजें सोम्या मुखार घाला
तुमच्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवितांत देवान बरें केलां जाल्यार ह्या घडये अर्घां दिया. दोळे लांपाक फाटलें एक वर्स तुमच्या मोतींत हाडा. कितें सक्कट देवान तुज्या जिवितांत केलां, म्हज्या जिवितांत केलां, कितें बरें जालां सक्कट देवाक समर्पून दिया. जिवितांत कश्ट येवंक पुरो, मरण येवंक पुरो, पिडा शिडा येवंक पुरो, योजना हातीन घेतली पंथाक पावोनांत जावंक पुरो, सक्कट तुमच्या जिविताचो हुस्को सोम्या मुखार दवरया. सांगा सोम्याक, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು. हांव तुजे लागीं उलोवंक आशेतां सोम्या. ಕೀರ್ತನ್ 95 ವಾಕ್ಯ 1-3 म्हणटा, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कटपाक वाखणया, स्तुती गितां ताचे समोर गावया, गितां गायन आनी ताका वाखणया. कित्याक सर्वेस्पर वरतो देव सगळ्या देवां प्रास वरतो राय. त्याच देवा थंय आमी आसा. तुमची जबाब जावं दी. अर्गां तुका मोगाळा जेजू, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. ह्या पवित्र एवकरिस्ताद्वारे आमचे मजें सदांच वस्ती करताय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. तुज्या मनियाऱ्यांक तुजी प्रतिरुपान जावं दिलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां क्रिस्ती बावर्ती जावचे बागदया केल्याय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बावर्तेच्या जमयान तुजो सांगात दया केल्याय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. वस्तेक गरजा गो दीस पडतो ग्रास फावो केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपायेची जावन रचल्याय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. जन्वायेचे बुद्धवंतकायेचे देणे आमकां फावो केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. देण्या तालेंतांनी नेठेलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. तुज्या कुटपे देण्यानी आमकां भरलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. दीस पडतो ग्रास जोडून बरी भलायकी फावो तें काम दिलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. वस्तेक बरें घर न्हेसूंक जाय पुरतें वस्तूर जाय पुरतें खान पिवन दिलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बरें शिकाप जोडचो अवकाश फावो केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बरें कुटुंबां जिवीत फावो केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमचो सर्व वावर आनी योजना सफळ केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. कोविड पिडेंतले सुरक्षीत सांभाळलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पैना वेळा सुरक्षीत राखलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. येदोळ पर्या बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. विविध मारेकार पिडेंतले आमकां निवारलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमचो बाबर्थ जिवंक आनी परगटून धैर्यान भरलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. इस्कोलाच्या शिक्षणान आमकां शाने केलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. फाटल्या वर्सा सर वायटा विघ्नांतले निवारलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. फाटल्या वर्सा आमच्या सर योजना तुजो आदार दिलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. जायते आर्थीक कश्ट असलेली दीस पडतो ग्रास निरंतर दिलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. कुटुंबा भायर परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यान सदांय राखलाय देखून, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या भुरग्यांक युवजनांक मालगड्यांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या याजकांक आमच्या बीस साहेबाक आनी आमच्या सर्व बाबर्थ्यांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या पाप साहेबाक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका मोगाळा जेजू.
सकट आमच्या धर्म बहिणीक राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू सकट आमच्या याजकांक आनी तशेंच लायकांक राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमची पोवी सभा कश्टाच्या परिगेंत आसल्यारी तुजी कृपा दया केल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू सगळ्या वर्सां तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आनी बरेपणा खातीर अर्गां तुका मोगाळा जेजू सर्व आमी उबी रावया देवाक अर्गां जावन गव्यां गीत अर्गां दिता सकट सांगता मेळून वडल्यान म्हणया अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजां दिनवाशिमोन मुझे उपकार तुजो बावड भला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजां संगीत सगळ्या म्हज्या काळजां दिनवाशिमोन मुझे उपकार तुजो बावडून बरा व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजां मोसान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया काळजान म्हज्या तुझे बिडा केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजां सकट म्हणया दिनवाशिमोन मुझे उपकार तुजो बावडून बरा व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजां मोगाळा जेजू हांव तुका अर्गां दिता हे वर्स फळदायक म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर सर्व आमचे आकांत विघ्नां निवारल्या खातीर आमच्या जिविताचो हुस्कोतून जाल्ल्या खातीर जिविताचे हर एक बरें फालें तुज्या हातांत आसा सोम्या आमी मोगान भरून तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती गायता हो वेळ तुका समर्पून दिवंक आमी आशेता हे आमचे मागणे आयक आमेन मोगाचनो जेजू आमचे लागीं सदांच उलयता कितें उलयता म्हणलें ह्या घडी आमी आयकुया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगडचें म्हणून लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका खनाप्रास जी वर्ती रेस्तांप्रास कूड वर्ती न्हय पळया अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनान
लुबिनान तुमप्यांनी पुजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे ब्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही तुमचे मदें कोण चिंता करन आपल्या आवक थोड्या वेळाक मनीस सोडूंक सकात आनी नेसना विशयी तुमी कित्याक खंत करची शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया ती घोळानांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतले एकल्या फुला सरको न्हेसलो ना आज आसा आनी फाल्यां रान्नी लासता तें शेतांतले तण सैत देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना देवाचें उतर हें दयाकन बसया मोगाच्यानो मस्तपटी आमकां सबार संगतीची कंत भोगता 2020 आनी 1 वर्स नियाळटा आसतना सबार खंत आमकां दुसरली व्हडली खंत कोवीड पिडेची सबार जण ह्या पिडेक वेंगून मरण पावले आमची मोगाची मनशां आमच्या दोळ्या मुखारच ह्या पिडेक वळख जावन मरलीं घडितां आमच्या मोतींत आसात ह्या पिडे निमती कामाचो त्रास भुरग्यांक शिकप ना घराच भुरगीं थोडी मानसीक संतुलन होगडावन असली आमकां पळोवंक मेळटात मानसीक खिन्नता कुटुंबाक आदाय सरको ना 2 हातांत जोडुल्लें 10 हातांक पावना कितें करचें ताचे उपरांत आमकां आयलो अनेक विशय मतांतर क्रिस्तांवांक दगदोनी क्रिस्तांव करतात म्हणलो एक बिल्लो मतांतर करता म्हणून ते कश्ट ही सगळे वॉट्स पळयत आसतना मेटाक आमकां एक ना एक कश्ट येवनूच आसात सांगचे पडली तुमकां येवंक मिसाक अवकाश नातलो आराधनांत कुमसारांत आत्मीक रितीनी आमी कश्टाचे पडले हे वर्स मोतींत येता आसतना आमकां सबार दूख हाडून येता तें खरें एक आर्थीक रितीन कश्टल्या आत्मीक रितीन कश्टल्या मानसीक रितीन कश्टल्या हें सर्व चिंत आसतना हें वर्स आनी आदलें वर्स जावन दी कित्याक देवान धाडलें म्हणून थोड्यांनी सांगलां आसतलें आनी आमचो गोळीक वावर हांगासर करूंक आमकांय मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार लोक जायतो मिसाक येवचे ना कित्याक म्हळ्यार थोडे पट्टी तुमची जागृताय तुमी खाण घेतात वय ही पिडा कशी विस्तारता भुरग्यांक कशें धाडचें व्हडांनी कशें येवचें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक कशें वेचें ह्यो सगळ्यो संगती मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां याजकांकय हांगासर कश्टार घाल्यात देखून हें सर्व पळयत आसतना आमकां एक चिंताप येवंक पुरो न्ही जाय की हें वर्स कश्टांचें हें नेगेटिव्हली आमी पळोवचें पूण पॉझिटिव्हली पळयत आसतना धनात्मक रितीन पळयत आसतना देवान आमकां राखलां येदोळ म्हणसर आमकां ताणें वाट दाखयल्या आमच्या आत्मीक रितीन आमकां ताणें राखलां सबार लोकांच्या मागण्या मुखांतर आमकां आदार दिला आनी कितें गरजेचें आसा त्या परमाने त्या व्यक्ती मुखांतर त्या गडिता मुखांतर आमकां ताणें दाखयलां
देखून आयचे वासाप आमी काडलें. हांगासर एक उतार आसा, तुमचे मदें कोण चिंता करना आपलें आवक थोड्या वेळाक म्हणी सोडूंक सकात. खंत करची, चिंता करचें मस्तपटी आमच्या जिवितांत घडटा. ह्या जगजोन म्हज्या जिवितांत हांव खंत काडटां, चिंता करतां. कुटुंबा जिवितांत तुमी चिंता करतात, खंत काडटा. सर्वांक तांची तांची खंत आसा, चिंता आसा. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज वर्साचो 11सो दीस. फाटलें वर्स तुमी नियाळटा आसतना, दीस नियाळटा आसतना खंडीत देवान तुमकां राखोवन व्हेला. देवान म्हाका राखोवन व्हेला. सबार घडिता म्हज्या मतींत ती आसात कशें ताणें राखोवन व्हेला म्हणलें. तर सांगूंक हांगासर वेळाचो अभाव देखून हांव सांगूंक वचना. पूण हांवें सांगचो एकच विशय, कसलेच कश्ट येवन दी, कसलेच त्रास येवन दी, कसलेच वावंट येवन दी, आमी भिवोवची गरज ना. कित्याक आमचो देव आसा, आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा, आमच्या जिविताक आदार दिता, आमकां बोळ दिता. हें चिंताप आमच्या मतींत दरया. मुखलें वर्स आमी सोम्याक समर्पण दिवया आनी सोम्याक सांगया, हें वर्स तुवें सर कश्टा मदें आमकां राखलाय. मुखलें वर्सी आमकां तूं राखतलोय आनी तूं आमकां तुजी बढती दितलोय. देखून हें चिंताप मतींत दवरून देवा लागीं आमच्या जिविताचें मुखलें कितें आसा सक्कड समर्पण दिवया. अपूर्बाईचे एक हिंदी कतार आसा, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. हें कांतार म्हणटा आसतना सक्कड आमचे कश्ट, आमचे अत्रेक, आमची चिंतना, आमची ओजी सक्कड सम्याक समर्पण दिवया. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. जीवन की नैया नैया भंवर में तू ही मेरा सहारा है. जीवन कन्हैया नैया भवन में तू ही मेरा सहारा है. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. जब मन होता उदास, चाहत की होती है प्यार. जब मन होता उदास, चाहत की होती है प्यार. जब दुख मिलता है, आहें भरती हैं. जब तो मिलता है, आहें भरती है. तेरे सहारे बिना मुश्किल मुझे जीना. तेरे सहारे बिना मुश्किल मुझे जीना. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल
जब प्यार होता है कम, उदास होते हैं हम। जब प्यार होता है कम, उदास होते हैं हम। जब ठोकर मिलता है दिल भर जाता है। जब ठोकर मिलता है दिल पर जाता है। तेरे सहारे बिना मुश्किल मुझे जीना। तेरे सहारे बिना मुश्किल मुझे जीना। सक्कड़गामिया जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा सहारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा सहारा है। जीवन की नैया नैया भंवर में तू ही मेरा सहारा है। जीवन की नैया नैया भंवर में तू ही मेरा सहारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा सहारा है। कोणाक दिमी घालूंक जाता तांणी दिमी घालची, नातल्यार बसचें. तुमची जबाब आमी तुका समर्पिता. आमी तुका समर्पिता. आमचें जिवीत, आमी तुका समर्पिता. आमचे कुटाम, आमी तुका समर्पिता. आमच्या जल्मदातारांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या इश्टांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबादारांक आनी सैर्यांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या पाप सैबाक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या बीस सैबाक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या याजकांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या धार्मिकांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या भवी सभेक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या फिरगज याजकांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या फिरगज मुखेल्यांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक, आमी तुका समर्पिता. अधिकारींक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या शिक्षकांक, आमी तुका समर्पिता. सर्व दाक्तेरांक आनी नर्सांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या मालगडी आनी उत्तर प्रायस्तांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या पिडेस्तांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या भुरग्यांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या युवजनांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या संघ संस्थांक, आमी तुका समर्पिता. आश्रयांनी आश्रमांनी आसच्या सर्वांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या शिक्षण संस्थांक, आमी तुका समर्पिता. आमच्या रैतांक, आमी तुका समर्पिता. व्यापार वहिवाट करतल्या सर्वांक, आमी तुका समर्पिता. सर्व चालकांक, आमी तुका समर्पिता. सर्व वाहनां आनी कामां, आमी तुका समर्पिता. आमचो कृषी आनी आमचो वावर, आमी तुका समर्पिता. आमच्या सर मनजांतीक, आमी तुका समर्पिता. आमचें घर आनी आस्त बदीक, आमी तुका समर्पिता. आमचो शेजार, आमी तुका समर्पिता. आमचो वाडो, आमी तुका समर्पिता. आमची फिरगज, आमी तुका समर्पिता. आमचे वस्तेघर, आमी तुका समर्पिता. आमच्या दानीक आनी ताचिंतकांक, आमी तुका समर्पिता. आमकां बरें करतल्यांक, आमी तुका समर्पिता. वायट करतल्यांक, आमी तुका समर्पिता. आमचें सर्वस्व, आमी तुका समर्पिता. मुखलें वरस, आमी तुका समर्पिता. मुखल्या वर्साक येवची सर योजना, आमी तुका समर्पिता. आमचे उद्देश, आमी तुका समर्पिता. आमची कूड, आमी तुका समर्पिता. आमचे मन, आमी तुका समर्पिता. आमचो आत्मो आमी तुका समर्पिता. सक्कड समर्पण दिवन आमी गावया. सर्वस
सुम्याक समर्पून दिवया. Jesu समर्पिता कुशेस हांव उपसिता सदांच मोग ताचेर पावतीर ताचेच हांव जियेता सकट सांगाता. संगीता सगळंच म्हाका सोडून बरा हांव समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळंच म्हाका सोडून बरा हांव समर्पिता. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him. Freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. सर्व संगीता सर्व संगीता सगळंच म्हाका सोडून बरा हांव समर्पिता. मोकळा जेजू, आमचे जिवीत तुजेंच सोम्या. हे जिवीत तुझ्या हातांत आम्ही दिता. मुकले वरस सोम्या जेजू तुझ्या हातांत समर्पण दिता. सोम्या ह्या वेळार तुझ्या कृपे स्पिरितान आमकां बर कितें सकड मुकल्या जिवितान घडूंक आसा तें तुझ्या नांवाक घडाशें कर. बेबिरांत नासतना तुझ्या बेबिरांतीन आमचें जिवीत जिवंक आमकां शिकय. आमच्या कुटुंबाक आमच्या सर वावराक तुझ्या हातान समर्पण दिता. मोगाच्या न्हू कितें सकड समर्पण दिवंक आसा ह्या वेळार थोड्यो घडयो समर्पण दिया. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ನಾವು. हे आराधन आखेर करच्या फुडें वेळ आयला पवित्रत्म्याक आमचे मदें आपोवचो. वो पवित्रत्मो बापा तावन आनी पुता तावन निब जाता आनी आमच्या जिविताक रक्षण बळ दिता. ह्या सक्रामेंतांत पवित्र त्रिंदाद हाजीर आसा आनी हो पवित्रत्मो बापा तावन आनी पुता तावन निब जाल्लो तो आमचेर तसो थारो घेवच्याक आतां आमी मागया. पवित्रत्म्याच्या ससायकाल आमचे मुकलें जिवीत बापाच्या आनी पुताच्या मोगान भरून दी म्हणून आमी मागया. पवित्रत्म्याक ह्या घडये आमचे मदें आपवया.
आमचे सत्य राव तू आमचे मोवे योगा पवित्र तुका आमचे मोदे सत्य राव तू आमचे सोवे तू जीविताचे उदार सुखानं बुजवून आणि पोटण्या सगळे स्तोसल तुझे विधीचे उदार सुखानं बुजवून आणि पोटण्या सगळे स्तोसल मोकळा पवित्रत्म्या ह्या घडये तुझ्या अनुभवान आमकां बर मुखले आमचे जिवीत मुखलो आमचो वावर तुझ्या हातान समर्पण दिता बापा तावन आनी पुता तावन निपजल्ल्या आत्म्या आमचेर तुजो कंट्रोल घे कितें तुजें मिसांव आसा आमचें तें पूर्ण कर आमचे मध्ये ये आमकां तुज्या कृपेन बर आमचें समर्पण तुज्या जिवितांत बर हे पवित्रत्म्या तुज्या बोळान आमकां बर तुका आमचे मोदे बर आमकां तुझे सत्य राव तू आमचे सोवे मुगचनो देवाक स्तुती गितां गायलीं देवाक अर्गां दिलीं कणकाची नाका म्हणून देवान आमकां सांगलें मुखल्या जिविताचें समर्पण केलें पवित्रत्म्याचो आदार मुखल्या वावराक मागलो आतां वेळ आयला सुम्यांत लावन आशिर्वाद घेवचो ह्या सक्रामेंतांत आसचो जेजू आमकां आशिर्वाद दिता त्या सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता बोडा सक्रामेंता सष्टानमा करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलमोन वेच्या अस्कत विश्वा भावाताचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सजना सजना एकाच ताळ्या असेता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन रातुया
ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय बोगी सुटको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना. मगळ भाव भयणीनो, भाव बहन पोरणे बरो सोमच्या ह्या संदर्भार देवान आमचेर केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताजो उडास काडून अर्घां दिवन आनी आतां नवे वर्स आरंभ करच्या ह्या संदर्भार देवाचे आशिर्वाद मागून आराधन चलोवन वेल्ल्या मनादी बाप विनोद लोबो आमचो सहायक विकार तांचो तुमच्या सर्वांच्या नांवी उपकार बावडटा. थोड्याच कडेन येता मिसाचें संभ्रमीक बलिदान आरंभ जाता आनी हे मीस मिळेल उपकारांक अर्घां दिता निया डिसोजा. राजेंद्रनाथच्या जल्मा दिसा अर्घां मीस दिता KJ पिंटो आनी कुटाम. फिलिक्स अल्बुकर्कच्या आत्म्या मीस दिता लुएला अल्बुकर्क. 30व्या वर्साच्या लग्नाच्या जिविता संदर्भी अर्घां मीस दितात डॉल्फियाने लोना मोंतेरो आनी स्टॅन डिसोजा आत्म्या मीस दिता मेरी डिसोजा. ह्या सर्व राजा खातीर मागतना आमी नवे वर्स आरंभ करच्या ह्या संदर्भार मोरी देवाची माता मोरी थंय आमचे मोगाची आवय जावन तिका आमी मान आनी होगळाप दिता आनी आमी सद्या पवित्र बलिदाना वेळार तिजे लागीं आमी मागया आमकां बरें एक समृद्धीचें संतोशाचें विश्वासपणाचें बरें कुटाम बांदून हाडूंक सांगत आस फिरगची ती त्याच प्रकार एक बरी आदर्श फिरगच कुटाम बांदून हाडच्या खातीर आनी सांगत आस आराधनाच्या वेळार थोड्या समस्या विशयांत येदोळसो सांगल्यात आनी आमच्या सरकारीनी जावंक पुरो ह्या हेरांनी आमचें जिवीत भारत देशांत एक संतोशाचें दादोसकायेचें जावंक पावोवन दी आनी कसलीय अनवरां आमचे थंय यें नाशें देव आमकां राखून दी म्हणून आमी मागतना कोवीड पिडेतावन आतां ओमायक्रॉन असले व्हायरसा मारिफात सगळ्या संवसाराक एका तरेची भिरांती आसा पूण हाजे तावनय आमकां देव सुटका दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळारी आमी मागया. आमचे गोवळी बाप प्रधान याजक जावन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतात तांकांय तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागतां.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
शांती तुमचे सोबे आसू. मोगाचे न्हू आज नव्या वर्साक भक्तीन आमी तयार जाल्या. मोरी देवा मातेची दबाजीक परब संतोशान आनी संभ्रमान आचार करूंक एक कुटाम जावन ह्या देव मंदिरान सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती मोरये परी देवाच्या मोगान आनी बेसावांनी भरलेली जिणी जिवंक आपोवणें दिता. देवाचो मोग देवदूता मुखांत्र मोरयेक फावो जाल्लो आनी तो मोग जेजू मरिपात सगळ्या मनशां कडेन फावो जाला. मोरी आमच्या सोम्याची आवय. आपणे दिल्ल्या उतरांक मोगान रावले मोरयेक उबोडतो मान फावो जाता. मोरये परी आमी देवाच्या मोगाक लालेवन क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन जियेल्यार आमचे जिन्ने पयनाक फावो ती बेसांवां आमकां लाभतली. आमी हे नवें वर्स आराम करता आसतना देवान दिल्ल्या जिविताच्या देण्यां खातीर आनी देवाच्या मातेन आमकां सांबाळल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. मोरये मुखांत्र जेजू थंय आमचो मोग तीर्थ जावं आनी हें वर्स आम्हा सर्वांक मोगाचें आनी बेसांवांचें जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान व्हडा भक्तीन तशेंच मानान भेटोवंक ह्या पवित्र मिस्तेरांत भाग घेवंक आमची अंतस्करणां नितळ करया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संपार बळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Free
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिच्या अंकुवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले हे देवर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखी वंतमायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो करो पाटलाव करूंक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलींक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकार. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. साधू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या प्रजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारान तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवून वळखून घे. सर जनांगा तुका वाकणू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकाय न्याय निती प्रमाणे करता. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. आशीर्वाद आमचेर पडूं. साम पावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेत हांव तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून
व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायज असो वारेस्तारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. गोवळ्यांनी दावी वचून मोरयेक झुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताजे विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लीं सक्कां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आठयताली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताजी स्तुती करीत पाठींक गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भे समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, संवसारांत साबार नावाडीक मनीस व्हड साधन केल्ले, संशोधन केल्ले, संवसाराच्या लोकांच्या बऱ्यापणाक वावुरले आसात. तांकां आमी मान करता, तांचो उडास काडटा, तांचे पसत देवाक अर्गां दिता. तरी तांच्या आवयांक आमी आमची माय म्हणना. भारतांत गांधीजी महान मनीस, देशाचो बापोयस म्हणून ताका आमी वळखून घेता. तरी ताच्या आवयक पुतळीबाई हिच्या विशयांत बरयल्लें भोव थोडें इंटरनेटान सोदूंक केल्यार 7-8 वाक्यांनी आनी कांय
व्हडल्यो संगती बरे नासतना फकत ती एक देवोत मनीस सदांच देवाचें आराधन करतली आनी देवाक पुजा केल्या शिवाय ती जेविनातली अशें म्हणून थोड्यो संगती तिचे भक्ते विशांत आनी तिच्या देवा थंय आशिल्ल्या विश्वासीपणा विशांत थोडें बरयल्लें आसा. तरी तिका आमी आमची आवय म्हणून मानून घेना तें आमकां वळखूंक कश्ट. कार्ल मार्क्स संवसारांत कम्युनिजम मार्क्सिजम हाडलेलो मनीस, क्रांतिकारी चिंतप दिल्लो चार्ल्स डार्विन सगळें संगत इवोल्युशन वा विकासवाद तसल्या वादा मारिफात हो संवसार वृथा जाल्लो म्हणून सांगल्लो मनीस. व्हड व्हड संगती आनी प्रत्येक जावन विशेष बुद्वंत काय आसलो आल्बर्ट आयन्स्टायन. ह्या मनशांची नांवां काडटा आसतना कोणच्या आवयक ते जल्माले तरी तांच्यो आवयो हेरां आवयां बरीच म्हणून आमी कांय तांचो चड उल्लेख करिना, तांचे विशयान शिकल्लेय ना. स्त्रियां पैकी जल्माल्या मनशां थंय जुवांव अतिश्रेश्ठ म्हणलें जेजून जुवांव बावतिस्ता विशान. तरी ताच्या आवयक एलिझाबेथीक आमी आमची माय म्हणना. तर जेजूच्या आवयक मात्र कित्याक तितलोय मान, तितलें भक्तीपण, इतल्यो इगर्जो, धार्मीक संस्थे आनी घरांत तिच्यो इमाजी, रुपणी, नोवेना आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत आनी पुरशांव तिका कित्याक त्या एका स्त्रियेक मात्र कित्याक अशें आमी चलतां तिचे थंय. आनी आमी करची रीत पळोवन थोड्यांनी म्हणचें आसा तुमी मरयेक देवाच्या जाग्यार दवरला आनी देवाक सकयलो स्थान दिला, जेजूक सकयल दोन मरयेक वयर दवरला अशें म्हणून टिका प्रहार करचेय आसात. तांची टिका मानून घेवंक जायना. तरी ही एक आवय आमकां सर्वांक मोगाची, ती आमची आवय, सर्गींची आवय, आमच्या नव्या जल्माची आवय. आमचे सैमीक जल्म ह्या भुमीचेर आमच्या स्वंत आवय मारिफात जालो तर आमचो नवो जल्म पवित्र सभेंत जाला पवित्र स्नाना वरवीं आनी मरी पवित्र सभेचो रूपकार आनी आदर्श म्हणून आमी मानून घेता. तिच्या स्तुती गायनांत ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान आनी नीज जावन मरी सदैव आनी आमी तिका सदैव म्हणटल्या पैकी थोडीं जाणां सदांच तिका आमी सदैव म्हणून आपयता. नामान मरी मागणें म्हणटा आसतना आनी संतां मरी म्हणटा आसतना तिका देवाची माय म्हणून उलो करता. दिसाक कितले पावटी आमी तें म्हणटा. थेर्स म्हणटना प्रत्येक जावन 6 पावटी, 50 आनी 3 पावटी खंडीत. आनी स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून एलिझाबेथीन म्हणलें उतर आमच्या तोंडान गळटा आनी हें सांगूंक आमकां संतोश भोगता. कित्या खातीर अशें? हाच्या फाटल्यान व्हड एक मिस्तेर आसा. सक्कड आवयो एकच लेक म्हणून लेखये तरी ही एक आवय दुसरीच. हर एका मनशाक आपली आवय एक भांगार मनीस. माय मदर इज बेटर देन एनी अदर मदर. इज अ गोल्डन मदर विथ अ गोल्डन हार्ट. एका स्त्रियेन थोड्या तेंपा आदीं आपल्या आवय विशयान सांगलें. बरें उतर. हर एका मनशाक आपल्या आवय विशयांत अभिमान आसा.
पूण मोरयेचें व्हडपण आनी गन तिणें जेजूक केवल जल्म दिलो ह्या भुंयचेर म्हणल्या खातीर न्हय, ताच्या की चड खंडीत जावन देवाच्या उतराक खान दिवन पाळो दिवन देवाच्या शब्दाकच देवाच्या पुताकच ताच्या देवपणा आनी मनशापणाच्या त्या एकवटाक आमकां दिलो देखून म्हणयेत. मोरी देवाची रचना, मोरी जेजूची रचना, कित्याक तो रचणार शब्द, ह्या शब्दाची आवय ती जावंक पावली. ह्या शब्दान देवान सर्व वस्तू रचल्ल्यो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जुवांच्या वांजेलांतली सुरवेल्लीं उतरां आसात. सक्कड संगती ताचे मारिफात रचलेल्यो म्हणून, तर मोरयेकी ताचे मारिफातच रचलेली, तरी रचनांच रचणाराची आवय जावं सो मिस्तेर सामान्य मनशाक गिळूंक जायनातली लंकडाची गुळी म्हणयेत. तरी भावार्थ्यांक भोव अपुर्बायेचें सत. रचणारच ह्या एका विस्नार रचनेचो पूत जालो, तिच्या उस्क्यार खेळ्ळो, तिचो पानो घेवन व्हड जालो. जर बाप म्हणत पुताक आनी म्हणटा खंडीत, तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगा आसो, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला, जल्म दिला, तें मरी म्हणूंक सांगता जेजूक पळोवन, तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगा आसो, तुका आज हांवें जल्म दिला. सर्गी बापान सासणातावन जल्म दिल्ल्या देवाच्या शब्दाक, ताच्या पुताक ह्या संवसारी मरयेन मनशा रुपी जल्म दिला आसता, जें कितें बाप म्हणटा तें मरी म्हणूंक शकता. देखून ती स्त्रियां भितर सदैव पूण हें सत वळखून घेवन पवित्र सभेन जेजूक देवाचें रूप आसलें तें प्रत्येक जावन ताच्या पुनर्जिवनपणा मारिफात, मरणांतून उठिल्ल्या मारिफात भोव गुंडायन समजून पवित्र सभेन जेजू क्रोस देवाचो पूत वयतर मरी देवाची माता म्हणून मानून घेतलें. पेद्रून ताका तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें तरी ताका ताचो गुंडाय समजोवंक ना. पूण मरयेक ती गुंडाई समजल्ली आनी ती त्या प्रमाणे जियेली. साबार जाणांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक देव म्हणून कश्ट मारतात आनी देखून मरयेक मान दिता आसतना तांकां एका तराचे करकरे जातात. मरयेक मान दिल्लो पळयतना देवाचो मान उणें जाता म्हूण सांगून निबान दिवन मरयेक देगेन दवरूंक पळयतात. पूण खंयच्याय पुताक आपल्या आवयक मान दिल्लो पळयतना बेजार जायत, आनी खंयचोय पूत आपल्या आवयक तिरस्कार केल्ल्या वेळार हेरांचो मान घेवंक सकत तयार जायत. हें आमचें राजा मुंच वळखूंक शकना. तरी पवित्र सभेन थोडे मुखेली आसले. पात्रियार्क कॉन्स्टंटिनोपलाचो तो व्हडसो नेस्टोरियस म्हणालो, मरयेक देवाची माय म्हणूंक साद दिसना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. देखून मोरी देव म्हणल्या त्या संगतीची बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणल्याची आवय जावंक साद दिसना. वाटेन सारकें, एका वाटेन सारकें. तरी आनी एक सत तोय नेगार करतलो. जेजू क्रिस्त देव वय, पूण मरये मारिफात जल्मल्लो तो केवल मनीस. तो जल्मल्या उपरांत ताचे थंय देवाचो शब्द देवलो आनी अशें देवाचो शब्द आनी मनीस एक चलो म्हणून तो शिकयतालो. आनी हें अलेक्झांड्रियाच्या पात्रियार्काक सिरिलाक सोसूंक जालें ना. आनी अशें दोगां बिस्पां मदें जाल्ली ही वाद विवादाची ही रीत पळयत आसतना तवळ ह्या मरयेच्या नांवान
वा जेजूच्या देवपणा आनी मनशापणाच्या एकत्वाच्या नांवान थंयतावन आयिल्ली सभा एफेजांत 431 इसवेंत आनी त्या सभेंत मरी खरेंच देवाची माय म्हूण मानून घेतले, कित्याक तिचे तावन जल्मत आसतना 2 वांटे जावन जेजू जल्मो ना, फकत एकच जिवी देव आनी मनीस, खरो देव खरो मनीस जावन कसलोच घुसपट नासतना विंगड करूंक जायनातल्या रितीन संपूर्ण तरान एक जावन तरी दोनी सैमाचे लक्षणां आटापून आसचो दैवीक व्यक्ती तिचे तावन जल्मलो म्हणून पवित्र सभेन शिकयलें. आनी जें सत पवित्र सभेन पासारलें तें केवल 5व्या शतमानांत मात्र न्ही, ताच्याकी पयलें पवित्र सभा मागण्यांत वापरतली मरी देवाची माय म्हणून सुमार 3ऱ्या शतमानांतच. जे मागणें आमी 13 वेळा म्हणटा, तुज्या सहाय्यकाल ये देवाचे माये, आमी येता आमच्या गरजान, आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका, पूण सर वायटांतले आमकां निवार म्हणून. ते मागणें इजिप्तांत तयार जाल्ले म्हणटात. तर देवाक माय आसा म्हणून तें सत परगट पासारच्या पयलें मागण्यांत पासरिल्लें आनी तें पवित्र सभेन अजून पर्यंत भोव जोगत्या रितीन जगोवन दवरलां आनी सदांच आमी तें मागता. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, मरी खरेंच देवाची माय, बापाची न्ही, पवित्रात्म्याची न्ही, पूण जेजू क्रिस्त खरो देव देखून आनी ताचे तावन देवपण आनी मनशापण विंगड करूंक जायना देखून त्या एका विशेष मिस्तेरा पासत मरी देवाची माय म्हणून आमी वळखून घेता. 1981 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 28 तारीखे तावन 1989 पर्यंत नोव्हेंबराच्या 28 तारीख पर्यंत रुवांडाच्या किबेहो म्हणल्या कडेन मरी दिश्टीक पडली. तेगा तरणाट्या चलयांक आनी तांचो प्रत्येक जण पयलें दिश्टीक पडली आल्फोन्सीन म्हणलेक, आनी उपरांत नाताली आनी मारी क्लेर हांकांय ती दिश्टीक पडली. आनी आपूण कोण गी म्हणून तिणें सांगलें. ती कोण म्हणून तिचे कडेन विचारल्यार आपूण शब्दाची आवय नियना वा जांबो हो नीना वा जांबो म्हणून रुवांडाच्या भाशेन आपूण शब्दाची आवय. जो शब्द जो आमच्या वांजेलांत वेळा काळा पुर्वी आसलो, जो शब्द देव जावन आसलो आनी जो शब्द मास जालो, त्या शब्दाची आवय म्हणून. पूण कित्याक दिश्टी पडली? दिश्टी पडली सांगूंक, मागणें करा, मागणें करा, ना तर रुवांडांत रक्ताचे वाळ जातले म्हणून लोकांक उलो दिवंक. आनी नीज जावन रक्ताचे वाळ जाल्लें दर्शन ऑगस्टाच्या 19 तारखेर 1982 इसवेंत ह्या भुरग्यांनी पळयलें. आनी थोड्याच वर्सांनी 1994 इसवेंत रुवांडाच्या सर्वाधिकारीक कोणेकल्यान लगड काडलो देखून क्रिस्तांवांनी क्रिस्तांवांक, कातोलिकांनी कातोलिकांक, शेजाऱ्यांनी शेजाऱ्यांक दर खातर लगड काडलें. सुमार 10 लाख लोकांक फकत 100 दिसांनी. आनी आजून मोगाच्यानो किबेहोंतू साबारांचे तकल्यो वा तकलेचें कट्टें जगोवन दवरलां उडासाक. असल एक अनाहूत मोरयेन सांगून दिल्लें आनी आमी तें केलां. आनी देखून मोरयेन मागण्याक आपयल्लें आनी त्या वेळार उगडापें केल्लें आपूण शब्दाची आवय. देखून आमी मोरयेक देवाची माय म्हणटा आसतना शब्दाची आवय म्हळ्यार सूख जायना. तें बापान मात म्हणये तें, कित्याक वेळा काळा पुर्वी ताचे तावन तो जल्मल्लो, तरी मरी आपणाक शब्दाची आवय म्हणटा. असली मरी आज आमकां आपयता. आमची आवय जावन सोम्यान ताच्या निमाण्या घडये आमकां ती ओपसून दिल्या आसता. आनी हें वर्स, नवें वर्स तिच्या हातांत आमी समर्पण दिता आसतना ही शब्दाची आवय, देवाची माता, आमची माय आमचे कडेन कितें विचारता? आमचे कडेन विचारता फकत मागणें करा, मागणें करा. अनाहुताय ते आसात
आनी ह्या मायसो आमी हात धरतना आमचो हात ती घट्ट धरूं. आमी काळोखान घुस्पट आसतना आनी आमकां बेजाराई निराशा आनी आयिल्ल्या वेळार आमच्या बोवारी काळी मोडां येता आसतना आमी मागणें करूंक जाय. सादारण कार्डिनल न्यूमन आतां सांत हेनरी जॉन हेनरी न्यूमन हाणें म्हणलें मागणें, लीड कायंडली लायट amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home, lead thou me on. ಕನ್ನಡಾಂತ ಬಹು ಸುಬೀತ್ಕರ್ ತರ್ಜುಮ ಕೆಲ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು, ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. म्हजो हात धर म्हाका व्हर. आमी मोगाच्यानो मागजय मरये कडेन आनी जेजू कडेन आमचो हात धरा. आमकां सोडी नाकात. जेजू तूं म्हजो हात धर, मरये तूं म्हजो हात धर आनी म्हाका चलय, म्हजी वाट दाखय, मुखार हांवें कितें करी जाय म्हाका समजय आनी म्हज्या सांगाता येयात म्हणून जेजूक आनी मरयेक आपोवन आमची जिणी आमी मुंदरसूंक जाय. तर हें नवें वर्स बेसांवांनी भरलेलें जावं. आरोनान ताच्या पुतांनी इज्रायलाक बेसांव दिलें. मोरये सांगाता मेळोन जेजू आमकां सगळ्या संवसाराक बेसांव दिवं आनी आमकां राखून व्हरूं म्हणून आमी मागी. आमचो बावार्थ उसारया. सतमंता देवाक, सर्वद्वेदार बापाक, सगळ्यांनी तुझ्या रस्त्याक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकट्याच पुताक आमच्या सुन्याक सपवित्र गर्भे समोरलो अंकवार गुहेतान जल्मालो स्पॉन्सिला ताका ताणें घर सुचले ताका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका लिलो गेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो सजवलो सर्वद्वेदार देवा बापाच्या उब्याक बसला तांचे वेंचणी मेल्यांची जती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पापांचे घोषणे कुडीचे जीवन म्हण सुसनाचे विलय आमेन. आमचे जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या पाप साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुजें कृपेन भर. सगळ्या संवसाराक तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचे मिसांव वावर करच्या तांकां बरे भलायकेन बर म्हण मागता. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबाच्या व्यक्तीच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पुराक जाली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हण मागता. आमच्या फिरगेज याजकांक आनी फिरगेज कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान बर आनी रेखा सन्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हे वरास मोगाचें आनी बेसावांनी भरलेलें एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेंत आनी कश्टान वरांत विशेश जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्यांक तुजे दैवीक सक्तेन बर. आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर याजकांक आनी लोकांक तुज्या बेसावांनी बर. समेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी दैरान परगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भाव भयणींक
बरी भलायकी आनी समाधान लाभूंक तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता हांव. बाबा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, नवें वर्स आराम करता आसतना तुज्या पुताच्या आवयक मान करूंक आमकां तुवें फावो केलाय. आमी तुका अर्घ दिता आनी तिचे मजतीन हें सगळें वर्स व्हडा बरवशाचें मोगाचें तुज्या बेसांवांनी भरिल्लें जावं. थंच सदांच तुजो उखललो हात आमचेर दवर आनी आमकां राख आनी सांबाळ. सदांच आमची राखण करूंक आमची आवय आमकां तुवें दिल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता आसतना हर एका दिसा हर एका मेटाक तिचे मारिफात आमी भेटयलेली मागणी मानून घे. हें मागता बापा तुजे नांवान तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವೇ ನ ತಂದಿಹೆನು. ನೀ ನೀಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವೇ ತಂದಿರು. ನೀ ನೀಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವೇ ನ ತಂದಿಹೆನು. ನೀ ನೀಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವೇ ತಂದಿರು. ನೀ ನೀಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಜೀವ, ನನ್ನ ತನುವ ಮನವ ನೀಡುವೆನು ನಿನಗೆ ಏ ದೇವಾ. ಸ್ವೀಕರಿಸು ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಜೀವ, ನನ್ನ ತನುವ ಮನವ ನೀಡುವೆನು ನಿನಗೆ ದೇವಾ. ಈ ಗೋಧಿ ಕಾಳಿನ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲತೆ ನೀಡಿದ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಅರಸೆಂದು ಬೇಡುವೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಜೀವ, ನನ್ನ ತನುವ ಮನವ ನೀಡುವೆನು ನಿನಗೆ ದೇವಾ. ಈ ಬಾಳಿನ ನೋವು ನಲಿವಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳ ಈ ಬಾಳ ಪಯಣದ ಕನಸುಗಳ ನಿನಗರ್ಪಿಪೆ ಏ ದೇವಾ. ಸ್ವೀಕರಿಸು ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಜೀವ, ನನ್ನ ತನುವ ಮನವ ನೀಡುವೆನು ನಿನಗೆ ದೇವಾ.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या त्यांचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिने आमच्या आखे पैशाचा असावा सर्वेस्पर मानून घेऊन. देवा, आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटा पावयताय. भाग्यवन देवा मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान समरमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटा पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या प्रितमेचेर तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दरनुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरांनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तांक लाभच्या ते आमी समर्पिता. पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवंत अंकवार मरेन आपल्या अंकवारपण सांबाळून संवसाराच्या सुडवणदाराक जल्म दिलो तो भोव पवित्र दीस समरमता. आनी त्या मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे अंकवार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच बरें तिच्या पदे भगवंत जुजेक, तशेंच भगवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक
आनी समेस्त तुज्या भगिवंताक आमी वंद दिता तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मणियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या कॅस्तींतल्या आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकलाच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टा सगुटू परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमी तुजे मणियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवान देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निती वंशाक राबेलाची देणी, बावर तेंच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशी ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीची काकूळ कर. भावाताची मोर आसून ती आमचे मदें आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. एक घडीभर सरल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीचो उगडास काण तांकां सस्नोचो विशय मागया. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ले समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोंक नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव, स्टेफान, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांदर, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरपेत, आगाथा, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मभुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमीन आमीन. आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरगेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सांबाळे, तुझे इच्छे जाता जाता तशी सुदारణ जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास संकांती आनी आमचे सेया उशिशांव तुझ्या आमची पडकां गोस आनी आमकां ताणें करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुझे भितरचे म्हाका खबना पूण तुज्या आवतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली.
आदरणीया देवा नमन तुका रचणारा नमन पदवीदारा नमन आमच्या पोसणारा नमन तुका आदरणीया देवा नमन तुका रचणारा नमन पदवीदारा नमन आमच्या पोसणारा श्वास तुझो दिवून मुनीस म्हाका केला तुझ्या सारक्यान रूपान म्हाका नेटयला श्वास तुझो दिवून मुनीस म्हाका केला तुझ्या सारक्यान रूपान म्हाका नेटयला म्हाका नेटयला नमन तुका आदरणीया देवा नमन तुका रचणारा नमन पदवीदारा नमन आमच्या पोसणारा मोग तुझो दिवून जतन म्हजी केली हर एक म्हज्या बेटान म्हाका सांबाळ्ळो मोग तुझो दिवून जतन म्हजी केली हर एक म्हज्या बेटान म्हाका सांबाळ्ळो म्हाका सांबाळ्ळो नमन तुका आदरणीया देवा नमन तुका रचणारा नमन पदवीदारा नमन आमच्या पोसणारा नमन तुका आदरणीया देवा नमन तुका रचणारा नमन पदवीदारा नमन आमच्या पोसणारा प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या कनवळ्या बापा जेजून अंकवार मायेतोन घेतलेली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण जाल्यांत ह्या अमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताचे अंकवार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत कतकतीत काळजान आमी तुका दिनवासता जेजूचे आवयचे देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेस्तानी ह्या सर्गींचे मायेचे आनी आमचे जण एकल्याचे आवयचे काळीज संतोषान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तसो देव तुमचो बावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटोवं. तसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडुकार. कुळवणी आसात देखून बसात. मोगाळ पिगार बापानो, याजाक भावानो, हांगासरच्या समेस्त म्हज्या मोगाच्यानो, एक नवें वरस देव आमकां दिता आनी मरियमायची ससाई आनी मजती दिता. आमी एकसुरी न्हय, आमी सर्गेच्या आवयचीं भुरगीं आनी देखून देव आमकां सोडून घालिना. तिच्या सांगाता सोलोंक आदार सदांच आसा. हें पातयेवन तुमकां समेस्तान एक बागी संतोश भरीत आनी सर्व आशिर्वादांनी भरलेलें बरें वरस मागता. देव तुमकां समेस्तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर, परगांवांत आसलेल्यांचेर, शेजाऱ्यांचेर, समेस्तांचेर ताचें बेसांव घालूं आनी तुमकां राखूं. आमकां बरें मागिल्ल्या गोळी बापांक देव बरें करूं. 2021 वर्स संपवन 2022 वर्साक आमी पांय तेंकतना तुमकां सर्वांक गोळी बापांनी आतां आमकां सर्वांक मागिल्ल्या बरी नवें वर्स गोळी बापा सवे, फादर विक्टर आनी फादर विनोद सवे तुमकां हांव मागतां. बरी माई, देवाची माता आमकां सर्वांक तिच्या मातांत लिपोवं आनी सांगता आसा आमकां सगळ्यांक राखूं सांबाळून दी म्हणून. सांगता आसता मुखलें वरस तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान हाडचें वरस जावंक पावोन दी. भोव करून बरी भलायकी आमकां सगळ्यांक गरज आसा. ह्या भलायकेंत आमकां देव राखून दी. ही भलायकी म्हणटना कुडीची भलायकी मात न्ही, आत्म्याची भलायकी, मानसीक भलायकी ही सर्व आमकां गरज आसा. देखून सर्व तुमकां हे देव फावो करून दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. आयचें हें संभ्रमीक बलिदान, मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या आनी सांगत आसा आमचे खातीर मागलेल्या आनी भोव अपुर्बाय असो शर्माव मोरी माय आमची माता
देवाची माता जेजूची आवय आनी आमकां एक आवयचो मोग म्हळ्यार कितें आनी ताचे वर्त रितीन ह्या मोरयेक स्थान दिलां देवान तेंच पवित्र सभेन आनी तिका आज आमी देवाची माता म्हणून संभ्रमान स्विकार केलो हो दीस आनी तो सक्कड ह्या विशयांत समजुणी आमकां दिल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या मुखल्या मिसावांत देव तांकां कृपेन भरून दी म्हणून हांव तुमच्या मुखांतर हांव आशेतां. आयचे संभ्रमीक मिसा पयलें आमकां हांगासर भगवंत वॉर आनी भोव अपुर्बायेन सोलून व्हेल्ल्या मानादी बाप विनोद लोबोक आमच्या सहाय्यक विकारांक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें भगवंत वॉर तशेंच संभ्रमीक मीस हाजें सिधा प्रसारण केल्ल्या डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालक श्री स्टीवन मेंडिसाक आनी ताच्या सर्व हेर सहाय्यकांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्यांचो सर्वांचो उपकार बावडटा. देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्यांचो अपुर्बायेन गायन केल्ल्यांचो आनी बरें करून म्युजीक वाजयल्ल्या स्टायलान असो. आज ताका बारीक कशी ताच्या पाप्पान गायलेलें किर्तन आनी ताका ताणें म्युजीक बरें करून दिलां. शाबास. देखून आनी सगळे आल्तार भुरग्यांचो तशेंच आल्तार सजयल्ल्यांचो आनी आदार दिल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक आमच्या मिरण्यामाचो आमी प्रत्येक उडास करता. तशेंच लॅन्सी क्रास्ता हाजोय आशिश आनी जिविता नोरना पोरुस लग्ना बांदांत एकवटलीं ती सांबेद्रो वाड्याची. तांच्या लग्नाच्या संदर्भार आमकां हांगासर 2 वाचपा स्टँडां तुमी पळयतात. हे दोनी काजर जाल्लींच आमकां दान दितात. एक आतां दान दिलां 13,000 रुपयांचें तें आनी ताका स्पॉन्सर आशिश आनी जिविता नोरोना जावन आसा. तांचें जिवीत बरें लग्ना जिवीत जावं दी म्हणून आमी मागतना रोजार मायेची मिसनार आशिर्वाद तांकां आमी मागता. 9 वर्साचें दिसाचें मीस म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं एकच मीस 7 वरार आसतलें. तो सोनवार जाल्ल्या वरवीं आनी हरशेच्या बरें सांजेर आयताराच्या कायद्याचें मीस आसा सांजेर 5 वरार. परवां 2 तारीख दीस युकरिस्तचो पुरशांव ह्या विशयांत येदोळसो तुमकां कळयलां. देखून येवच्या आयतारा मेलारी गरजेंत 3:30 वरार मीस ताजे उपरांत 4:45 वरार पुरशांवाराम जाता. तुमकां थंयसर पुरशांवाक थोडे इशारे दितले. हांगासर वॉलंटियरांनी सोडून बाकीच्या सर्वांनी ह्या मिसांत वांटेली जाय आनी पुरशांवाक मेळत जाय म्हणली आमची आशा जावन आसा. वाटेर येतना सक्रामेंताची गायनां हर एकल्यांनी आमी करूंक आसात. ह्या फावटी मायका दवरन मायकार आमकां परमिशन दिना. त्या खातीर आमचो ताळो आमी ह्या कंताराच्या ज्या वेळार पुरशां वेळार म्हणूंक आसात. तुमकां त्या वेळार थंयसर ती गायनाची प्रती दितली. सर्वांनी मास्क कड्डायन वापरूंक आसा आनी सांगताच थंयसर आमकां कशें धाडटात त्या प्रमाणे आमी येवंक आसा. हांगासर बसकाची मांडावळ करूंक आसा. देखून ही बसकाची मांडावळ 2 तारखेर आयतारा सकाळीं 8 वरांच्या मिसा नंतर आमी करता. स्वयंसेवक वॉलंटियर्स गोळीबाराचे सांदे RYMचे सांदे हे मांडावळ घालतले. देखून 8 वरांच्या मिसा नंतर थंयसर सिटींग अरेंजमेंट सगळें आमकां करूंक आसा आनी वॉलंटियर्सां सगळ्यांकी कॉफी पळारी आसतलो. ह्या मांडावळीचो संचालक श्री सिरिल रोझेरियो तुमकां मार्गदर्शन दितलो. देखून प्रत्येक फावटी तुमकां सर्वांक गवळी बापा सवें आनी पाद्राबा सवें तुमकां सर्वांक बरें समृद्धीचें संतोशाचें सुखाचें 2022 2022 नवें वर्स आमी मागता. देव बरें करूं. उबें रावया. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकार मोरी आशीर्वाद एक सांगूंक विसरलो. भायर थंयसर RYMचे सांदे केक कट करची आनी सांगत केक वांडची. ताजे उपरांत 2 कोंबे हाडल्यात थंयसर ते त्या विशयांत तुमकां उपरांत सांगतले. तुमकां सगळ्यांनी रावच म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर भायर रोजारी सैबिणी आमा पसोत विनाती कर.
भगेवन करसाचे कुरवे आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.